मोगाच्या भाव भयणीनो, हे वर्साच्या निमाण्या दिसा पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आयच्या दिसाची वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमी जोण एकली देवाची म्हणून. कित्याक आमी पयले वाचपान आयकलां, तुमकां जाल्या देवान मागल्यांत, म्हळ्यार देवान आमकां विचून काडल्या, देवान आमकां मागल्या ताची भुरगीं म्हणून. तशेंच शुभ वर्तमानानूय आमकां उगडास कोत्ता की रोगतान न्हय, कुडीचे वंडवण्यान न्हय, मनशाचे खुशेनूय न्हय, म्हजी खुशी म्हणून हांव ना, हांगा सांगता देवान आमकां जल्माक हाडल्या. म्हणल्यार आमकां उगडास कोत्ता की आमचें आख्खें जिवीत देवानूच दिलोलें आसा. आनी जरी तर हें जिवीत आमकां देवान दिलोलें आसा जाल्यार आमी कशें हें जिवीत जियेता. आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे जियेता वो आमकां जाय ते प्रमाणे जियेता. आनी हें आख्खें वरस आमी पळयता आसतना, देवाक दिनवासता आसतना आमकां कोडीत जातलें वो दिसून आयलां आसतलें. कशे भाशेन खुबशे फावटी आमी आमकां जाय पळय ते भाशेन जियेल्या. तर हे वेळार ह्या मिसा बलिदानान आमचे सगल्यो अशोकतायो, आमचे वायट मार्गान गेल्ले ते सगळे वो आमची जी मोगाची मरून गेलेली आसा. आनी त्या वेळार आमी देवाकूय खूब प्रश्न विचारले आसतले, कित्याक देवा अशें घडलें, वो कित्याक तुवें बरें करूंक ना, अशे खुबशे प्रश्न उपजल्ले आसतले ते वेळार. तर हे सगळे आमी देवाच्या हातान घालून आमी उगडास धरया की आमी देवाची, तर आमकां देवूच सांबाळटा आनी राखता. तर ताचो आदार हेवूय येता ते वर्सा आमकां फावो जाल्यार पुरो म्हूण आमी सान मागुया.